नमस्कार. गोवा मिडडेत अविनाश जोशी चोयकार. खबरो विस्तारान. आमदारांनी मुख्यमंत्री वा बाकीच्या मंत्र्यांक भिवपाची गरज ना. जे प्रश्न आसात ते भिये नासतना विचारपाक जाय ते खातीर आमदारांक कॉन्फिडन्स दिवंक सीएलपीची मिटींग आपयल्ली. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयलो. कोविडाचे अरिश्टांत विधानसभेत जे प्रश्न येवंक ना अशे महत्वाचे प्रश्न आसात ते आमी विचारतले अशेंय मायकल उलयलो. जे क्वेश्चनां गेले फावटी विचारलेली जी गव्हर्मेंट आन्सर करूंक पावंक ना वा ती येवंकूच ना कोविडा खातीर ती आमी पळयता. सो वी वील आस्क क्वेश्चन. दॅट इज आवर रायट. दॅट इज वाय वी आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. इट इज आवर रायट. वी वील आस्क क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे स्पश्टपणी क्लियर करपा खातीर आनी आमदाराक कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर आयज तांकां आपयल्लें की आमदाराची जी प्रिविलेज आहा ती क्वेश्चन विचारपाची आनी असेंब्लीन येवन आपले प्रश्न मांडपाचे ते तांकां सांगलें तुमी भियेनासतना हे क्वेश्चन करपाक जाय. खंयच्याच मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर कोणूय आसो फुडल्यान तुजे भियोप ना. यू हॅव टू आस्क युअर क्वेश्चन डायरेक्टली अँड टेक अ रिप्लाय अँड दे आर ड्युटी बाउंड टू रिप्लाय. ताका रिप्लाय आमी दिना कित्याक तेजो स्टेटस चड व्हडलो आहा तो तशें उलोवपाक. आमी तेज्या पर्सनल ताका क्वेश्चन करप ना. आय एम नॉट क्वेश्चनिंग हीज रिप्लाय टू यू. आय कॅनॉट क्वेश्चन हिम बिकॉज दॅट इज हीज स्टायल ऑफ वर्किंग. दॅट इज हीज स्टायल ऑफ गिविंग आन्सर्स. We cannot work like that. I cannot say anything to him. I cannot say anything. I respect him. He is a minister of the state of Goa. आमचो आदलो कलीग तो, आमचो आदलो फ्रेंड तो. पूण तो आयज जो तर तशें उलयता जाल्यार हांव ताका रिप्लाय तसो कांयच दिना. आमी तेजे अगेन्स्ट पर्सनली उलोवंक शकना. सी I cannot talk personally against him. Is very simple, which I am replying to you. What he has spoken, I cannot be speaking in that language. लोबोचे हॉटेल प्रकरणाचेर सगळेच म्हणटात तो ताचो पर्सनल इश्यू. आपल्या वेळार मिडियाक पडूंक नाशिल्ले दिगंबराची प्रतिक्रिया. सरकार विरोधकांची कामां करता म्हूण राजेश फळदेसाय म्हणटा. जाता कामां जायना अशें ना, जाता कामां करता. हां ऑपोजिशनाची कामां करता. कितें तें कामां पळय गव्हर्मेंट सगळ्यांची कामां करूंक आपल्यान करून घेवपाचें त्या प्रमाणे प्रयत्न करूंक जाय न्हू. ना आमच्या मदीं तो तेजो पर्सनल इश्यू न्हू. ते बिझनसाचो आमी कशें कितें डिस्कस करतले कोणाक. has been given time to reply and he will reply. It's a judicial process, no? So he will reply. I make no comment. You don't draw me into this. Okay. I would prefer not to, because I'm the lawyer who's arguing the case of the challenge to the ODP of Parra. म्हाका टार्गेट केला. म्हाका कोणें विचारलें ना मरे तशें टार्गेट करता कित्याक आमी. तुम्ही फाल्यां मीटिंग बी दवरतली. विचारलें म्हणून केन्ना विचारना तुवें म्हाका कोणें एकले बाकीचे लिडरांक विचारतले तुमच्या. विचार मरे ताका लिडर ओपन सांगतलो मरे कितें आसलें ताका सांग. ताकाच ऑथरायज केला प्रेस घेवपाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. धरोहर कस्टम्स जीएसटीचे पणजेचे रिनोवेट केल्लें म्युझियम आज उक्तावणाक अर्थमंत्री सीतारमण गोंयांत मिठावयलो टॅक्स ते जीएसटी मेरेन टॅक्साची वाटचाल ह्या म्युझियमात दिसतली. जीएसटी मंडळाचो वांगडी माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयचे आदले स्मगलिंगाचे कांय सिझरियर्स ह्या म्युझियमात दवरल्यात. लोकांक म्युझियम उक्तो खासा रिपोर्ट. कितें प्रोग्राम जातलो तेजे बद्दल जाण घे. महीन बाब कितलो इम्पॉर्टंट हो प्रोग्राम, कितें प्रोग्राम आसतलो पळय हो हांव समजता खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम. आनी हो म्युझियम जो हांगा फाल्यां उदकावण जातलें आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हेजे उदकावण करतली. आनी हें इनॉग्रेशन जें आमचें जातलें हांव समजता गोंयान एक दुसरेच भाशेन म्हणजे आनिकूय एक फेसेट टू इट्स ग्लोरी. म्हणजे असलो म्युझियम आख्खे देशान खंयच ना. इज द फर्स्ट सच म्युझियम इन द कंट्री आनी आमच्या गोंयान जाता. एवोल्युशन ऑफ टॅक्सीस रायट फ्रॉम द सॉल्ट टॅक्स एक्ट, सॉल्ट टॅक्सासून कल्मिनेटींग अल्टिमेटली आतां लेटस्ट रिफॉर्म खंयचे आमचे सगळ्यान व्हडलें जीएसटी गुड्स एंड सर्विसीस टॅक्स. हें रिफॉर्म हाडचें काय ना तेन्ना जेन्ना विचार मनान जाताले तेन्ना एक यशस्वी आमचे प्रधानमंत्री
सगळ्याहून हांव समजता एक व्हडले लिडर बाब नरेंद्र मोदीन एक लीड घेतली आनी लीड गेल्ली ती GST रिफॉर्म करून दाखयले. जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी जर ह्या म्युजियमान एक्चुअली कितें आहा भितर? As I said, see, I don't want, neither I can take you around, neither I can tell you in advance. I told you what is there, right from beginning to the end, how it has ultimately culminated into GST taxation. गोंयांक लिंक You see गजाली it tomorrow, no? Wait गोंयांक until लिंक बी tomorrow. गजाली दिसतल्यो Huh? गोंयांक लिंक आशिल्ल्यो गजाली दिसतल्यो. Oh, yes, of course. So, ये म्यूजियम लोगों के लिए ओपन रहेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए 13 तारीख से ये ओपन रहेगा. वैसे टिकट है पर पहले 3 महीने हम इसको फ्री रखेंगे ताकि लोगों को अवसर मिले, लोग इसका फ़ायदा उठा सके. बाकी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, बाकी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको भी इनवाइट करेंगे. आज डायोसेसन एज्युकेशन बोर्ड आणि डायोसेसन एज्युकेशन सोसायटीक हायकोर्टात धपको. अल्पसंख्याक संचालित संस्था कॉलेजींनी टीचर स्टाफ नेमपाविशीं UGC रेग्युलेशन 2010 आणि 18 दिल्ले आव्हान 8 वर्सांनी भायर. बरोबर एसोसिएट प्रोफेसर वा प्रोफेसर नेमताना सिलेक्शन पॅनलात उच्च शिक्षण खात्याचो प्रतिनिधी आसूं जाय हे गोंय विद्यापीठाचे तरतुदीचेर कोर्टान बोट दवरले. कमी शिकिल्लो पॅनलिस्ट वयल्यांक वेचूंक शकना. मिका सिंग आसूं वा आनी कोण, कायदो मोडल्यार सुटचो ना. TCP मंत्री विश्वजीत उलयला. हणजूण दर्यादेगेर भरती रेशेत विला बांदला म्हूण सध्या बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका चर्चेत. CRZ कायदो मोडून बांदकाम म्हूण एक्टिविस्टाचे पंचायत आनी TCPत कागाळी उपरांत पंचायतीन सुवातेर पंचनामो केलो. विशय पंचायतीचे फुडले बसकेत येतलो. ते मिका सिंग म्हणटा ते आयज इन्स्पेक्शन गेलां, तेजी नोटीस आमी पयलीं काडलेली, पूण हे जे कंप्लेनर आहले ते कंप्लेनर येवंक नासले म्हणून आमी ते रिशेड्यूल इन्स्पेक्शन केलां. आनी जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां आमी इरेग्युलेटीज कितें आहा त्यो नोट डावन केल्या, पंचनामा सेक्रेटरीन रेडी केला. सो वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन द मंथली मीटिंग अँड टेक द नेसेसरी एक्शन. मी आज कंप्लेंट केली 17 तारखेर मिका सिंग तिच्या आज इन्स्पेक्शन आहले. हांव सरपंचाक सेक्रेटरी थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी एक पावल फुडें घेतलें. टोटली हांगासर डिस्ट्रक्शन जालां. 1 मीटर पासून 1 मीटर 1 इंच पासून जागो सोडून जाय. TCP मंत्री आक्रमक. मिका आसूं वा कोणूय, कायदो मोडपी सुटचो ना. सध्या ताचे मायकला बरोबर वाजला. In general on tenanted land, tender on NDZ, if anybody, whoever how big it is, whether it is Mika Singh or whoever, action must be taken on the people and violators. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आणि नवसराज साळगांवकार. शिकेर दर्यादेगार उदकाक टेकून फोटो काडपाची उमेद केरळच्या भुरग्याक म्हारग पडली. फोटो घेताना मोठी ल्हार आयली आणि फोटो काडपी भुरग्याक आपल्या बरोबर घेवन गेली. केरळांतल्या इंजिनियरींग कॉलेजीची भुरगीं गोंय भोंवडेर आयिल्ली. ताचे मदलो एकलो दर्यांत बुडल्या उपरांत तांणी बोवाळ घालो. बोवाळ आयकून रेस्क्यू टीम पावली. भुरग्याक सोदप चालू आसा. आतां पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. वेर्णा कुठ्ठाळी रस्त्याचेर आसा आनी हो एक मेन हायवे नवें जुवारीचे ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी ताका लागून हो रस्तो एक सर्वीस रोड कसो तांच्यांनी केल्लो आसा नव्या फ्लायओवराचेर. पूण राती हांगा काल अख्खे दोंगरा वयली माती जी आसा ती हांगा सकयल फर्स्ट पावसान कोसळून सगळे रस्त्यार आयली. राती 2 सुमार मोटरसायकली पडपाक लागल्यो, गाडयो जाम जाल्यो, अख्खें ट्रॅफीक जॅम जालें. सगळी माती ह्या रस्त्याचेर आयली. ताच्या 2 मागीर जेन्ना आमदाराक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, आमदारान समजा DBLाक फोन मारून रातीच्यान हें काम चालू आसा. आयज आमदार हांगा आंतवन वाज हांगा हे सायटीचेर आसा, PWDचे लोक आसा, हायवेचे लोक आसा आनी DBLान ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा. माती क्लियर केल्ली आसा. एक सायड हांगा रस्त्याक सोडिल्ली आसा. पूण प्रश्न हो आसा की फर्स्ट पावसान तरी ही हालत जावंक शकता. फुडें आनी जायतो मोठो पावस येवपाचो आसा. सर्वीस रोड केल्लो तो देंवन आयिल्लो आसा आनी आमदारान आयज सांगलें आसा की DBLाक जरी तो हें जरी काम तांच्यांनी सिस्टमॅटीक करना जाल्यार तो आयज खंय हांगच्यान जेवण सुद्दां हांगा घेवन येतलो. पूण हें काम जाले शिवाय आपले घरा वचचो ना. कित्याक ताका ताचें म्हणणें आसा की गांवच्या लोकांक जरी त्रास जातलो तो खंय ताका कसोच हें अलाव करचो ना आनी इट विल नॉट टॉलरेट. तांच्यांनी DBLाक वॉर्निंग दिल्या की जितले मेरेन हें काम जायना तितले मेरेन तो हांगच्यान सायटी मेरेन हालचो ना. पावस येयलो. पावस पडलो तेन्ना म्हाका कोणें तर फोन केला स्टेशन कळ्ळें माती सगळी रस्त्यार येयल्या. ताका लागून हांव ताबडतोब राती 2 हांव हांगा सायडीर येयलो. तेन्ना ही माती सारकी रस्त्यार सारकी भरलेली. ट्राफीक जॅम वन सायड ट्राफीक सारकी जाम जाल्ली आनी तेन्ना हांव येयलो तेन्ना देखून कोणाक मातशी मोटरसायकल बी पडले आनी हे जे DBLान जे करून दवरलां हें म्हाका सारकें लागना. कित्याक हो पेटोरे रोड आहा
आनी हो रोड क्रिटिकल रोडा लागून हो मातशें रोड केल्लो आनी ते रोडांतल्यान उदक सगळें सकयल येवन सारकें हायवेर पडला. हायवे लागला ना, हायवेर ती माती येवन सगळी हायवेर लागल्या. म्हाका दिसता ते DPLान आनी PWD जे ऑफिसर आहाय तेणी हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आनी हें लक्ष घेवन हें जाता ते भाशेन जाता. हांव पळय आयज सकाळीं हांगा आसलो, आतां पासून हांव हांगाच आसा आनी आयज तेका सांगलां DPL कॉन्ट्रेक्टराकूय सांगलां आनी ऑफिसराकूय सांगलां जे मेरेन हांव क्लियर जायना ते मेरेन हांव हांगासर हालपाचो ना म्हण. कित्याक हांव जेवण देखून हाडून हिंगा हें काम करून देखून घेतलो म्हूण सांगलां तेका. जाता तितले बेगीन आतां अर्जंट आतां तेणें हांवें फोन केलो तेन्ना तेणें हाडून JCB हाडल्या, गाडी हाडल्या ते आतां क्लियर करता. पळया कितलें जाता तें हांव पळयता कितें जाता तें. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. आतां पळोवया निकती जाल्ली खबर. हांव जे जाग्यार उबो आसा ते सांगे कोर्टा कडेन जो कुडचडे सांगे मेन रोड आसा थंय जो ट्रान्सफॉर्मर आसता तेका सकाळीं अकस्मात उजो लागल्यान तो टोटली जळून गेल्लो आसा. आनी तेजे नंतर अरावंड हे गोश्ट जाली तेन्ना तांकां हांगच्या स्थानिकान कोणी तांकां फायर स्टेशनाक कॉल करून आपयलें. तेणी 6:30 सुमार येवन 6:30 तांकां कॉल येयलो. तेजे नंतर हो उजो पावलेलो आनी पळयता तुमी तो टोटली जळून गेल्लो आसा. थंय टोटल ते बॉक्स आसा ते जो ट्रान्सफॉर्मर म्हणटा तो जळून गेल्लो आसा. आमी हेजे बद्दल जो AE आसा जे सांगे डिपार्टमेंटा पडटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा ताका विचारलें की एक्झॅक्टली हें जावपाचें कारण. तेणी कितें सांगलें जो स्विच आशिल्लो तो फॉल्टी आशिल्ले कारणान शॉर्ट सर्कीट जालें आनी ताका लागून हाका उजो लागलो आनी ते जळून गेले म्हणून. आनी ताका विचारलें की हेका अरावंड कितलो लॉस जाला. ते म्हणटा अरावंड 45,000 आसतलो. कित्याक न्यू जर घालपाक गेल्यार जे जंक्शन बॉक्स आसा ताका 40,000 पडटा. आनी तशेंच ताका विचारलें की हेका जे जालां आतां जे शॉर्ट सर्कीट जावन ती लागलेले हांगा खंय हे भागांक खंय लायट शटडावन घेवपाक पडटा. तेणी कितें सांगलां हेका लागून फक्त जो कोर्ट आसा तेजे सायडीक 2 वाडे आसा थंयचो अफेक्ट जाल्ले आसा. पूण आज दनपार पर्यंत हे रिप्लेस जातले आनी सगळें काम पूर्ण जातलें म्हणून. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांगेर साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. कुडचड्यार शेल्ड्या हावसिंग बोर्ड कॉलनी आणि करमली इस्टेटीत बिबट्याची दहशत. CCTV ट्रॅप झाला. बिबट्याच्या हालचालीच्या अदमासाक लागून आता थळावे भिल्यात. बिबटो खंय एक सारकी सुणी उखलता. ल्हान भुरगीं आनी पाळिल्ल्या जनावरांक भंय. रान खात्यान बिबट्याक ट्रॅप करून वाठार हुस्क्या मेकळो करचो म्हूण लोक मागता. जवळ जवळ म्हाका दिसता तो बरो व्हडलो आहा. पळयला आमी सामको क्लीन तेगे हेजेर व्हिडिओचेर फुटप्रिंट सामको क्लीन आसा. वतांनी येता तो दिसता. तो म्हाका दिसता बरो ओल्ड ते फॉरेस्टरां हाडत तांकां जर दाखयत ते फुटप्रिंट ते क्लीन धपक्या सांगतले ते कितले वर्सांचो तो वाघ तो. आतां ही गोश्ट कितले दीस जाले हांगा? 8 दीस जाले. पूण हांगचे रेजिडेन्शियल पयलींच्या रावता ते सांगता हो खंय वाघ कितलो तेंप जालो येता वता. हाजे पयलीं 2 कुत्री व्हेल्या ताणें. आनी सद्या फॉरेस्टान येवन हांगा पळोवन हय फॉरेस्टाचे मनीस आयिल्ले आसा. प्लस तेणी पिंजरोय लावून दवरिल्लो आसा. रोखडो सेकंड डे रोखडो पिंजरो बीन लावून तेणी सेट करून दवरला. पूण आजून काय तेजें हें कांयच ना. रिसेंटली लास्ट विकाक आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली की हांगा एक बिबटो रातीन वावरता आनी तेणें ऑलरेडी 2 पेटे सुमार खायल्ले आसात. हांगा लागींच एक वॉटराचो उदकाचो सोर्स आसा तेजे खातीर पिवपा खातीर. सो म्हाका दिसता ताका लागून हो हांगचो रेजिडेंट हें जाला आनी ताका जितले म्हळ्यार हे पेटे सोंपपा ना तितले म्हळ्यार तो हांगाच आसतलो. पयर 2 तारखेक हांगसर फाटल्यान बिबटो आयिल्लो. म्हणजे बिबटो आयलो म्हणून आमकां कशें कळ्ळें आमचो एक बारीक पेटो ना जालो. सो ना जालो म्हणून आमी आमचे CCTV कॅमेराज आसा सो तेजेर आमी कॅमेरा स्कॅन केले की पेटो एक्झॅक्टली खंय गेलो काय म्हणून. सो तेजेर आमकां दिसून येयलें दुसरे दिसा 3 तारखेक की पेटो बिबट्यान व्हेला म्हणून. आतां 5 दीस जालो तो ट्रॅप लायल्या अजून बिबटो सांपडिल्लो ना.
सो एक भंय निर्माण आसा, कित्याक हांगा आमची ल्हान भुरगीं बीन आसा, सो ताका लागून मातसो बिबट्याचो भंय दिसता. शेल्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. कलाकारांक कला अकादमीत कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हूण रिनोव्हेशनाचें काम करपाक घेतिल्लें. कांय लोक ह्या कामा आड कोर्टात गेल्ल्यान थोडो कळाव जालो म्हूण कला सांस्कृतीक मंत्री गोविंद सांगता. काम खंय रोखडेंच तडीक लागतलें. कलाकारांचे शिष्टमंडळ कामाचो नियाळ घेवंक मंत्र्याक मेळ्ळे. मंत्र्याच्या उतराचेर खंय तांकां विस्वास. आणि म्हणूनच सरकारान असो तरेचो एक निर्णय घेतलो, कारण ही कला अकादमी जी आसा एक सगळ्या रसीक जनाचें एक मंदिर जावन आसा आणि ते कसलीच तरेची दुर्घटना घडची न्ही म्हणून हो निर्णय आमकां आज घेवचो पडलो. आणि म्हणूनच खरें म्हणल्यार बरेचशे लोक राजकीय क्षेत्रांतल्यान म्हणू नाका किंवा व्यावसायिक दृश्टिकोनांतल्यान म्हणू नाका आज मध्यंतरी कोर्टान गेले आणि खंय तरी आमकां जवळ जवळ 1 वर्स त्या कोर्ट कचेरीच्या भितर आमकां रावचे पडले. हांव पत्रकाराच्या माध्यमाकडेन हांव बरेचशे रसीक जन आनी तमाम गोंयकारांची वास्तू ही गोंयकारांच्या स्वाधीन म्हाका जाता तितले बेगीन व्हेरी वेल सॅटिस्फायड आसा. बिकॉज जें कितें सांगलां पळय तितून 100% तथ्य आसा. कला अकादमी रिनोवेट जावंक जाय आसली, स्ट्रेंथनिंग तेजें जावंक जाय आसलें, ही सगळ्या कलाकारांची मागणी आसलेली. जें राजकारण जातात आनी तेजो मार आमकां बसता सगळ्यांक कलाकारांक. काल हांगा बसलेले, काल बसलेले त्या जाग्यार खपली पडली. अशें जर भुरग्याच्या तकलेर जर ते पडलेले त्या वेळार जाल्यार कितें जातलें आसलें. गोंयांत गुन्यांव वाडटा. चड करून बायलां भुरग्यांचेर अत्याचाराच्यो केशी. सुचोवण्यो आनी निवेदन घेवन आपवाले पावले DGP जसपाल सिंगा कडेन. गोंयांत बायलां आयोगाक अध्यक्ष नाशिल्ल्यान पिडीत बायलांक न्याय मेळूंक आनी कळाव जाता. पुलीस खंय बरें काम करता, मात राजकारणी मेतेर जावन वाट लायता म्हूण आपाचो आरोप. We have given a memorandum to the DGP on account of rising crime rate in Goa and specifically against women and children, especially sexual related crimes. Of course, there has been good amount of detection by the Goa police and ज्या तरेन आज police officers जे काम करता पळय ते आनीक बरे भशेन जावन क्रायम प्रिव्हेन्शन कशें करचें हाजेर आमी तांकां कांय सजेशन्स दिल्या. and we have assured him from our side that whatever we can do as public servants, as people's representatives, आमचे कडल्यान कितें जे तांकां जाय पडटलें त्या गोश्टींचेर आमी तांचे बरोबर आसतले. इट इज नॉट ओनली अबाउट धरपाचेच न्ही, धरपाचे, बट वी हॅव रिक्वेस्टेड दॅट वी फील दॅट देर शूड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स. वी नीड वुमन चेअरपर्सन कमिशन, वुमन कमिशनर जी चेअरपर्सन इज मिसिंग. बाब विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता आनी होम मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन थंय ते चेअरपर्सनाक घालात. देर आर मेनी लेडीज, मेनी गर्ल्स, मेनी फॅमिलीज हू कॅनॉट अफोर्ड a lawyer where to pay the hefty charges, you know. सत्तरी खोतोड्या आफ्रिकन प्रजातीचे खवले मांजर सापडला. थंयच्या रबर प्लांटेशनात टाकयेत पडिल्ले. गांवचो लोक खवले मांजराक थोरियो म्हणटा. सत्तरींतलो ग्रीन एक्टिविस्ट आयुष केरकार आनी ताचे टिमीन रेस्क्यू ऑपरेशन करून ताका राना खात्या कडेन दिले. झाडार चडिल्ले कडेन निसरून टाकयेंत पडले आसुयेत म्हूण अदमास. सर हे आतां मेळ्ळा बर्ड एनिमल हेजें नांव कितें? ताका इंग्लिशीन पेंगोलियन म्हणटा, मागीर आमी गांवठी भाशेन ताका थेरियो म्हणटा. थेरियो आनी तो जमनीन वायटी आसता पळय, एंड आसता पळय, ते पोखरून खाता वायटी. तेका लागून तो म्हणजे येता वायटी आसता पळय ती आमची एंड. अळमी बी येता पळय, ते अळमीच्या भितरली ती वायटी खातात. अळमो म्हणटात. ओके. आनी ते पाणयात आमकां मेळ्ळा म्हटल्यार तो पाणी पिवपाक बी येयल्लो काय? ना, पिवपाक म्हणजे निसरून तो पडलो आसतलो एक वेळ. आतां पावसाची पाणयाची गरज ना तेका पिवपाक. वयर चडला जाल्यार निसरून तो भितर पडला आसतलो. मागीर तेजे पांय लागना न्हू, पूण तेका भायर येवपाक कळना. तुमी तेका भायर काडलो ते बरी गजाल, बरें केलें. आनी आतां आमी तेका घेवन वळून रिलीज करतलो. मान्सून गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत पावलो, कोकणांत पातळ्ळो.
10 दिसा कारवार हुमकळ्ळ्या उपरांत निमणो काल गोंयांत मान्सूनाचो पावस. गोंयचे वेधशाळेन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट दिला. ह्या 4 दिसांनी गडगड जगलां मारून मोठो पावस पडपाची शिटकावणी. गोंयांत मान्सून एक्टिविटी वाडपाची शक्यताय आसा. आज फाल्यां कांय सुवातींनी पावस. और जैसे ही मानसून का अराइवल गोवा के ऊपर, नहीं तो मानसून का एडवांस जो गोवा के ऊपर हुआ है, तो रेनफॉल एक्टिविटी भी गोवा के ऊपर बढ़ने वाला है. 11th और 12th को देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और इंक्रीज इन हेवी रेनफॉल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ ही 1 या 2 जगह पे वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. ऐसे रेनफॉल के भी चांसेस है ऑन 11th एंड 12th. 10th जून और 13th और 14th को हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. ये हेवी रेनफॉल के चांस है. ये तीनों दिन आइसोलेटेड जगह पे यानी कि 1 या 2 स्टेशन ओवर बोथ द डिस्ट्रिक्ट आर लाइकली वेरी लाइकली टू रिपोर्ट हेवी रेनफॉल. और ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है मानसून में आपको पता ही होगा, इन बिटवीन देयर कुड बी सम इंटेंस स्पेल्स. जब ये इंटेंस स्पेल्स आते हैं मानसून की बिगनिंग में, तो उसके साथ विंड स्पीड भी हो सकता है कभी कभी गस्टिंग अप टू अराउंड 35-40 kmph का. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.